चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इश्टानो आयच्या माणका मते कार्यावळीक तुमकां समेस्ताक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. पालकाचेर जायते कलाकार येतात आनी वेतात. थोडे खंय तरी टिकोन उत्तात आनी तियात्राची सेवा करतात. आयच्या ह्या कार्यावळींत आमचे मदें असोच एक विनोदी कलाकार जो पालकाचेर येता, लोकांक हांसयता, लोकांक उर्बेन बोदता आनीक आपली वेगळी भुमिका लोकां मुखार सादर करता. आयज अशाच कलाकारा सांगाताक आमी थोडो भोव भासाभास करुया आनी ताचो वावर हांव तुमचे मेरेन हाडपाचो प्रयत्न करता. आयच्या आमच्या कार्यावळीचो मानेस्त एंटनी सिल्वेरा. खरेंच प्रुडंट मिडियाच्या नांवान खेरीतपणी तुमकां हांव येवकार दिता. देव बरें करूं सर. खूब खुशाल भोगली तुवें म्हाका आपयलें म्हणून इंटरव्यू घेवपाक. एंटनी, निमाणो तियात्र तूं खंयचो नेसला? अनिल ओल्गाचो हिशोब देवाचो. ह्या तियात्रान म्हाका एक बरें पार्टनर लायक कॉमेडियन हांबर्ट आनी कॉमेडियन बेन एमॉन ग्लिस्तो हांचे वरें हांवें कॉमेडी केल्या. तर हे कॉमेडी करता आसतना तांचो सांगात, तांचे अनुभव तुका कितले फावो जाले जावं तुका ताचो कितलो फायदो जालो? फायदो जालो म्हणजे म्हाका एक बरें दिसलें. म्हाका हें जालें म्हणजे एक स्वप्न पुरें कशें. एक प्रोफेशनल एक्टर्स बरें एक्टींग करप. हो तियात्र खंय खंय जालो? हो तियात्र कारवार पासून जाला. चडशे साश्टीन जाल्यात, बार्देसान पासून जाल्यात. आनी लोकांनी कसो प्रतिसाद दिला? लोकांक मात लावन म्हाका अनिलान ऑल्गान पासून म्हाका म्हटलां, एंटनी तूं बरो आहा, बरें एक्टींग करता, हेचे फुडें तूं म्हणजे आमचें ब्लेसींग तुका, हेचे फुडें तुवें बरें एक्टींग करचें. आतां हो तियात्र तूं न्हेसता आसतना बेन एव्हँजलिस्ट आनीक तुवें हंबर्ट म्हटलां, ते कितें म्हणटाले? तेणेन म्हाका वाखाणलो असो, एंटनी तूं बरें एक्टींग करता, पूण केन्ना केन्ना मातशें एक उतर एक्स्ट्रा घाल, चुकलो जाल्यार उगी राव नाका, उलयत राव. म्हणजे तेणी म्हाका बरो सपोर्ट पासून केला. आतां हो पॅन्डेमिकाचो काळ आयलो, तियात्र बंद जाले. तुका दिसता की तियात्र हे अशें चालू आसूंक जाय आसलें अशें? हय, आसूंक जाय आसलें, पूण कितें आसता सोशल गॅप आसता न्हू, ते सोशल डिस्टन्स. सोशल डिस्टन्स आनीक तियात्र चडशे जायनात. तियात्र चडशे जायनात. एंटनी, आमी पळयतात की तियात्र न्हेसता आसतना आमी जाता तितले जे ऑडियन्स आमचे आसात तांकां खुशाल दवरपाचो प्रयत्न करतात. तर ह्या तियात्राच्या मळार आयल्यार तुका कितलीं वर्सां जालीं? हांव 13 वर्साचो आसतना स्टेजीर पावून गेल्लो हांवें. पयलो कोणाचो तियात्र उगडास? पयलो तुका शिमितीर म्हाका पळोवन कोण हो तियात्र आदोल्फ दे कलांगूट तो सोंपलो आतां. ताणेंच म्हाका एक वाट दाखयली तियात्राची आनी ताच्या उद्देशान आयज पासून तिचे उद्देश आयज पासून हांव तियात्रान एक्टींग करता. आतां साबार तियात्र तो न्हेसला, थोडी भोव तुका उगडास आसा तशी नदर कोणाचे तियात्र न्हेसलो? अनिल ओल्गा, मागीर एंटनी फुर्ताडो म्हणून पार्राचो, मागीर लॉरेन्स कामिलो, मिलाग्रीस दे चांदर, मिनी मारियो आनी तशें आनीक खूब गांवचे तियात्र. म्हणटच सेगीत तूं तियात्रांनी 2 वर्साक तियात्र न्हेसता? हय. तूं कित्या पासत तुकाच चान्स पडटा? बार्देसान चडशे हय, गांवचे तियात्र आसता फेस्तांचे, तेन्ना म्हाका सालिगांव पार्रा ते जायते जाग्यांचेर म्हाका आपयतात ते. तुजो मूळ गांव खंयचो? कलांगूट. तूं कालांगूट रावन पासून तुजे हांवें जायते तियात्र पळयल्यात. जी साश्टीची भास तुवें कित्याक कशी आपणायली?
हांव जायते फावटी ट्राय करतालो पूण ती जायनाच म्हाका. जेन्ना हांव केमन आयलंड्स वेस्ट इंडिजाक ते थिंगा कामाक आसलो आनी म्हाजे रूममेट्स चांदोरचे म्हणजे तेंचे बरा म्हाजें तें उलोवप जातालें आनी हांव तेन्ना शिकलो तें. पूण थोडे फावटी तियात्रांनी जे सालसेतीची भास काडटा आसतना भिरांत दिसताली. ना दिसनासली. मातशी पयलें पयलें मातशें दिसतालें केन्ना एक उतर चुकलो जाल्यार फेल जालें जाल्यार उलोवपान तशें जातालें म्हाका. पूण मागीर मागीर म्हाका बरें हें मेवलें. आतां खंयचोय रायटर डायरेक्टर जो आसता रायटर आसता तोच ह्यो कॉमेडी तयार करून दिता काय तुमी करच्यो पडटात? आमी कॉमेडीन आसतात ते करतात चडशे पूण केन्नाय डायरेक्टर्सूय दितात. म्हणजे तांची कॉमेडी तयार हय आसता. तेंचे कडेन तयार आसतात ते आमकां दितात. मागीर थिंगासर मागीर मसाला भरून ते मातशें आनी सुबेज लाफ्टर हाडपाक आमी करतात. चडशे खंयच्या कॉमेडियना बरोबर तुका भुमिका करूंक मेवल्या? चडशे एक बाय कालांगूटचेच आमचे बाय लोयना म्हणून आसा ताचे बरें हांवें जायते गांवचे तियात्रांनी केला. आनीक हेर तुका आतां बार्देसांत दुसरे तुजे बरोबर तुका कॉमेडी करपाक तुका पार्टनर अशे कोण मेवतात? आतां चड करून हांव पळयता पयलें तेन्ना म्हाका हांव कॉमेडी बरयतां आनी तेन्ना हांव चिंतता कोण जाय तो. मागीर म्हाजे बरी चड एक्टींग केला आलेशीन म्हणून तो म्हाजो कजन पडटा. ताणें तुका बरो सांगात. हय ताणें म्हाका बरो सांगात दिला. आतां जी आमी कॉमेडी बरयतात जावं कॉमेडी लोकां मुखार हाडटात हातूंत कांत आसतात. हय कांत आसतात पूण हांव चडशे कांत घेयनासलो कित्याक म्हाका तितले म्हाजी पीच वयर सकयल जाताली आनी ताका लागून. पूण म्हणून दिसता पूण हांवें दोन तरी म्हटल्या. एंटनी खंयच्या तियात्रांत तुका बरी कॉमेडी करूंक मेवल्या? ट्रेसी दे कलांगूट हाचो तियात्र फुलांच्या सांगता कांटे आपणायत ह्या तियात्रान. कसली कॉमेडी केल्या? एक कॉमेडी एक पूत आसता हांव म्हणजे एक फॉरेनराच्या मोगान बी पडटा काजार बी जाता ताचे कडेन आनी मागीर ते लास्टाक म्हाका सोडून वयता. मागीर ते भाशेन हांव मागीर एकलोच उरता. म्हाजो पाय आसता तो पयलो मोगान पडटा तेच्या. मागीर म्हजो व्हडलो भाव आसता मॅथ्यू तोय ताच्या मोगान पडटा. पांय कॅट करता आनी ते ताच्या मोगान पडटा. मागीर निमाणें हांव कितें करता हांव ताच्या मोगान पडटा आनी तांकां दोगांयकूय फाटी काडून उडयता. म्हणजे हो तियात्र लोकांनी कितलो वाखाणला? लोकांनी म्हटला तियात्र बरो आहा. स्टोरी पासून बरी आसली कॉमेडी पासून बरी आसली आनी तातूंत तूंय आसलो म्हज्यान तुजें जमोन आसलें थंयसर आमची झगडी जातालीं. खूब म्हाका बरें दिसलें तुजे लागीं ते भासाभास करपाक ते डायलॉग्सांची बी जे उतरां तूं उलयता ती उतरां हांवूच तुका परतून दितालो. मागीर तूं म्हणटालो म्हजी उतरां म्हाकाच पडलीं. म्हणटच बऱ्या उमेदीन हय मोगान तो तियात्र केलो. तर तुजी सांगाताक पासून म्हाका खूब उमेद येयली एक्टींग करपाक कित्याक तूं एक प्रोफेशनल आनी म्हाका प्रोफेशनल बरें एक्टींग करपाक म्हाका एक एक्सपिरियन्सूय मेवतात. आनीक हो तियात्र जेन्ना गांवांनी जाला तेन्ना ताचो प्रतिसाद म्हणजे लोक कितें म्हणटालो? पयलो शो ओपन जाला रिलीज जाला म्हणटा तो आमचो कालांगूट इगोर्जेच्या फुडल्यानूच आनी तांकां जायतो लोक आसलो कालांगूटचो पासून आनी हांव एक रोल करता त्या हितून एक बायलेचे बायल जावन येता आनी हांव येता आसतना साडयेक घुस्पता आनी पडटा. पूण थोड्यांक दिसलें ते हांव खरेंच पडलो काय म्हणून ना ते म्हाजें एक्टींग आसलें तें आनी म्हाका लोक विचारतालो बाबा दोपरांक कांय जावना मरे तुज्या? हांवें म्हटलें ना तें एक्टींग म्हजें हांव कशे भाशेन पडोंक जाय तसो पडलो. आतां मॅथ्यू तुका सांगात दितालो हय म्हणटच मॅथ्यूवाचो सांगात तुका कसो मेवलो? मॅथ्यून म्हाका खूब सपोर्ट केला आनी तो म्हाका सांगतालो एंटनी हे भाशेन उलय आं एक्टींग ते भाशेन जावनी म्हणजे आनी एक्स्ट्रा उतरां पासून घालुया. तेणें म्हाका हे भाशेन बरो सांगात दिला आनी तसोच कॉमेडियन पितूश तो पासून थंयसर आमची कॉमेडी फकत आमी एक आवटलायन करताले मागीर स्टार्ट खंय करपाचें आनी एंडींग कितें आहा तितलेंच आमी मतीन दवरताले. मोदें कितें उतरां आहा ती आमची ओन तें हें करून आमी केलां. हय अशें हांव म्हणना सगळोच गांवचो लोक म्हणटा.
आं वय 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 तो तो तुजो डायलॉग तूं म्हाका म्हणटा हय. अशें हांव म्हणून सगलो गांवचो लोक म्हणटा. आतां अशे तरेन काळंगूट जावं हेर सरभोंवतणी तियात्र जे जाताले ह्या तियात्रांतली तुका येवकार कसो मेवतालो म्हणजे तुजी निवड कशी जाताली बरी जाताली. म्हणजे त्या त्या जे वातावरण आसा थंयसर चडशे कॉमेडियन नात अशें म्हाका दिसता. चडशे बार्देसान चडशे कॉमेडियन्स नात आनी हांव कॉमेडी करपाक पावलो कित्याक चडशी एक हांव सेल्वीचे भाशेन एक्टींग करून हें करता. ताका लागून म्हाका म्हणटात खूब जाण अरे बाबा तूं सेल्वीचे भाशेन एक्टींग करता. आनी सेल्वीन पासून म्हाका म्हटलें आपल्याक कोण विचारतालो रे तो तो कॉमेडी करता तो तुजो सोयरो लागता कित्याक तो तुजेच भाशेन करता. आनी तेन्ना म्हजे केंसूय ते कले आसले आनी थोडो लोक म्हणटा म्हाका तूं सेल्वीचे भाशेन एक्टींग कित्याक कोत्ताय तुजेच ओन तुज्या हितून कित्याक करना. हांवें म्हटलें आतां म्हाका स्टार्ट जालात ते भाशेन जाल्यार आनी ते आनी स्टॉप जायना म्हाका तेचेर हांवें जायते कॅरेक्टर पासून केल्यात जाणटे बायलेचो केला बेबद्याचो केला तशें कॉमेडीच्या भायल्यान हांवें मेन रोल पासून केल्ले आहात एक बिल्डराचो बी कसो. खंयचे तुका तियात्राची नांवां उगडास आसतलीं. हांवें केल्लो म्हाजो खूब तियात्र पयलो पिसो म्हणून केल्लो मागीर आशा मागीर तो तियात्र हांवें केमन आयलँड्साक पासून दाखयला. लॉरन्स कामिलो हाचो तियात्र म्हजेच रस्ते म्हाका बोंद. मागीर एंटनी फुर्ताडो पार्रा ताचो कचरो आनी तरी जायते येता ते म्हाका तितले आतां नांवां येना कित्याक आतां हे सगळे बोंद पडलेल्याक सन ते आतां तियात्रांचे हो गेल्लो आसा. पूण तरी आसतना हांव ते वॉट्सॅपाचेर कोण विडियोज धाडटात ते हांव युट्यूबाचेर पासून हांव ते पळयत रावता पूण हांवें ते तियात्र कांतरां पळोवपाची बोंद करूंक ना. कॉमेडी पासून हांव डेली पळयतां आजून म्हाजी उमेद मरोंक ना चालूच आसतली. बरें दिसना बरें कितें जाता जाणा तूं सांग सांग कितें जाता आतां हांव जूम ना न्हू भूक लागता आनी जैलो न्हू बोल्ले ताणूय विचार मरे न्हावपाक गेलो अरे बोल जालो मरे बेश्टो कळ्ळें कळ्ळें तूं कांय भियेनाका हे ड्रेसाचो पुरा तुजो फकत म्हाजे कडेन हांव मरे तुका टॅबलेटां दिता पळय पेपर वाजून ना पेपर नाका नाका पेपर नाका वखदां बरें मिस्टेक जातली पळय दिसाक मरे 3 फावट घे टायमार मात घे हांव रोकडोच सामको जातलो पळय ही हान ती मरे सकाळीं ना ही वयली हान पळय वयली ती मरे राती न्हिदल्या उपरांत घे आनी ही सकयली हान ती सकाळीं उठच्या आदी घे रोकडोच बरो जातलो. अरे तूं तोपलें सुटला अरे न्हिदल्या उपरांत सकाळीं उठच्या उपरांत टॅबलेट घेवन जाता पिचार. एंटनी तुजो वावर कितें. म्हजो वावर हांव टॅक्सी ड्रायव्हर म्हजी ओन टॅक्सी आसा आनी जायते फावटी कितें जातालें रातचे तियात्र बी आसात जाल्यार सकाळचे तरी म्हाका कस्टमर मेवलेत हांव ते कस्टमरांक सोडटालो आनी मागीर आख्खो दिसभर थंयच रावतालो अमके गांवांत तियात्र आसा थिंगासर आनी मागीर रातचो तियात्र नाचोन मागीर 2-3 घरा पावतालो. मागीर परतून सकाळीं तरी आनीक म्हाका कस्टमर मेवता जाल्यार मागीर तरी जॅम नासतना तरी उठून हांव वयतालो. म्हाका घरच्याचें पळोवंक जाय आसलें फॅमिलीचें आनी ते भाशेन म्हाका तियात्राचोय मोग आहा म्हाका तियात्रूय सोडूंक जायना. जायते फावटी म्हाका गोच्ची म्हणटा अरे इतलो तूं कित्याक मोत्ताय तियात्रा फाटल्यान. हांवें म्हणलें म्हाका मोग आहा कोंकणी पालकाचो तो हांव स्वतान जिवत धरतलो. तुज्या घरांत कोण कोण आसा. म्हज्या घरान म्हजी बायल आसा 2 भुरगीं आसात आनी माय आसा. म्हणटा तुज्या भुरग्यांकूय मातसो मोग लागला आसतलो. मोग लागला. म्हजी धूव तेणेंय एक्टींग केला जे हांवें बरयली वन एक प्ले तातूंत ताणें एक्टींग केला आनी लोकांनीय म्हटलां आवय डॅडी भाशेन जालें मुगो तूं. आनी म्हजो पूत तो फकत फुटबॉल तो तियात्र बी पळोवपाक येता तशें. म्हणजे तुजे बायलेक आवडना. आवडटा बायलेक केन्नाय ते म्हणटा आपुणूय तुजे बरें येता रिहर्सलीक. हांव ताका म्हणटा तूं आनी कित्याक येता तेंकां घरा कडेन कोण पळयतलो. अशी आमी तांकां दवरून तियात्राक बी गेल्यात आमी पूण ताका बायलेक चड तियात्र म्हणल्यार तें मातशें एक आवडटा ताका पयले सान कित्याक ताचो भाव पास्कुआल ते कालांगूट म्हणजे ते पयले सान
तेचे द्वारे वयतलें तियात्रांक बी ताकाय ती उमेद आसा. तुवें आयज मेरेन कितल्या तियात्रांनी कॉमेडी बरयल्या? चडशे गांवचे तियात्र जाता तितून हांवें चडशे बरयल्यात. त्यो म्हाका दिसता एक दर त्यो 25 ते 50 मध्ये ते आसात ते. म्हणटच ते जे तियात्र बरयतात गांवचे जायते फावटी हो तियात्र तयार जाल्या उपरांत म्हाका दिसता तुजी आनी तांची भेट जाता. वय ते म्हाका पयलें सांगून दवरता आपल्याचो तियात्र रिलीज जावपाचो आहा, तूं कॉमेडी मातशी तूं बरय आनी एक्टर्स पळय तुका कोण मेवतात पार्टनर कॉमेडी करपाक तूं पळय ते. आनी कॉमेडी आमी कितें करतले, हांव थिंगा प्रॅक्टिसीक वचून आसलो केन्ना केन्नाय म्हाका एक एंट्री आसताली घरांत तेन्ना म्हाका रिहर्सलीक वयचो पडटालो हेका. नाजाल्यार हांव कॉमेडी म्हाज्या पार्टनरांक घेवन हांव कुशीनूच करतालो म्हाज्या घरा कडेन आनी खंयसर तरी मेळोन. आनी मागीर लास्ट डे आसता तेन्ना हांव ताका दाखयतालो हे भाशेन कॉमेडी आहा. तुज्या आवडीचे अशे कलाकार कोण जे तुका चड आवडटात? कॉमेडियन सेल्वी, मागीर अनिल ओल्गा, बेन एवांजेलिस्तो, कॉमेडियन हंबर्ट, जॉन डिसिल्वा आनी प्रिन्स जॅकब. हांवें तांचे बरें एक्टींग पासून केल्लें आसा. कनेक्शन ह्या चलचित्रांत जॉन डिसिल्वा एक बरो सोजमावन सांगता हे भाशेन कर ते भाशेन कर, म्हाका आवडलें तेचें. आनी प्रिन्स जॅकबान पासून तशेंच. पूण त्या पिक्चरान म्हजें काम आसलें एक हांव पाय आसता एका भुरग्याचो आनी प्रिन्स जॅकब पाद्री आसता. तो भुरग्यांक पिकनिकेक वता आनी थंयसर म्हजो भुरगो बुडोवन मरता. पूण तेचे पयलें एक मिटींग आसता आवय बापायक भुरग्यांक तुमच्या आमी पिकनिकेक वता म्हणून. मागीर हांव एक ताका प्रश्न करता, फादर तो जागो बरो न्हू, थिंगासर उदक खोल आसा. तो म्हणटा तूं कांय भियेनाकाय, सगळे जबाबदारी आपूण घेतलो. मागीर हांव ओगी रावता. जेन्ना ते पिकनिकेक वयता आनी म्हजो चेडो बुडोवन मरता आनी तातूंत 3 जाण मरतात ते दाखयल्यात. आनी हांव थंयसर धांवोन येता आनी सारको तेच्या फादरीच्या आंगार येता आनी ताका घट धरता आनी तेचेर हांव 2-3 मुठी मारता आनी म्हणजे रागान. मागीर म्हाका तें फील जाता आनी ताका मारलो. मागीर जॉन डिसिल्वा तो सांगता म्हाका म्हणजे फादरींचेर बी अशें ते भाशेन. पूण आतां आमी तियात्र कोत्ता आसतना आमकां जायत्यो आडखळी येता आनी जायतो खर्चूय जाता. गांवांनी तितले पयशे भरनात जावं तूं जे भाशेन न्हेसता थोडे फावटी तुका पयशे घेनासतनाय एक्टींग करूंक पडटा. तर हो जो कपडे तुका घेवंक पडटात हांचो देस्पेस तूं कसो कितें करता? खंयच्यान ना खंयच्यान केन्नाय हांव म्हज्या फ्रेंडा कडच्यान एक म्हाका कितें हेल्प कर, मागीर म्हाका तियात्राचें कितें पेमेंट पडटा तेन्ना हांव तुका परतून दितलो. तशें करून हय तशें करून म्हजे माय कडच्यान पासून पयशे घेतलेले आसा कपडे तयार करपाक. आतां तियात्राची उमेद आमी जायते फावटी पळयतात. तियात्राक सुरवातीचें जें बँड वाजता तेन्ना एक वेगळी खुशालकाय येता आनी ऑडियन्स तियात्राक येवंक लागतात. पूण तुज्या भितर हो तियात्र नेटान वचोंक तुका खंय स्फूर्त मेवता? जायते फावटी एक बँड वाजयतात पयलेंच तेन्ना एक उमेद जाता आनी हांव भितरल्यान नाचतां. एक ती उमेद कशी. आनी जायते फावटी आमचे बाय मारता तालिगांवचे आमी दोगांय केन्नाय जायते फावटी आमी दोगांय नाचल्यात भितरल्या भितर. आनी म्हाका एक फावट दिसता इतलें हांव जेन्ना ओपनिंग स्टार्ट जालो म्हाकाय दिसता हांवूय पावळ मारतलो आनी लोक उमेदीन मरतलो कसो. आनी एक फावट कितें आसता लोक म्हणटा अरे म्हाका बिकूण म्हणल्यार वळखतात सगळे. म्हजें नांव एंटनी पूण म्हाका बिकूण म्हणल्यार सगळेच वळखता. आनी एका तियात्रान 108 मिलाग्रीस दे चांदोर हाच्या तियात्रान म्हाका नांवूच दवरलें बिकूण म्हणून कॉमेडीचे हेचेर ते. आनी जायते फावटी लोक म्हणटा अरे बिकूण आहा त्या तियात्र पळोवपाचो आहा. केन्ना एक फोटो पळयता एड येता तेन्ना मागीर लोक जाताय थोडो. जे म्हजे इश्ट आसतात म्हजी फॅमिली आसता शेजारी बी आसतात. हांव आसा जाल्यार एक एक्स्ट्रा लोक जाता कसो तियात्राक. एक 25 जाण तर एक्स्ट्रा जाता कशें जाल्यार सुबेतूय जावंक शकता ते. आनी हीच आवड आसता दर एका डायरेक्टराक की दर एका कलाकारा फाटल्यान लोक येवचे. एकदम बरें पिक्चर हांवें 5 फावटी पळयलां मरे. तुका कशें लागलें?
अरे पिक्चर पोंग तरी मेवला तरी हाऊसफुल असते नाही हाऊसफुल. अरे हाऊसफुल न्हू. अरे आता किती झाले आहे का. अरे तिकेट काढली मरे आणि वयतालो भितर मागीर दारार खंय कोण उबो हानू तेणे माझी तिकेट गेली मरे आणि पिसली. अरे मागीर तिकेट पिसली म्हणून पोतून काउंटरार गेलो आणि आनी एक तिकेट काडली आणि पोतून वयतालो भितर तेणे आनी एक पावट पिसली. अरे काढलेले तिकेटी पिसता तिकेटी घेऊन पयशे जाले काबार. अरे मॅक्सी तू सारको पिसो तो पिसोत. अरे तो दारान आसता न्हू तो तुजी तिकेट घेता मरे पिसता आनी तुका भितर धाडटा. तुवें भितर वचपाचें बसपाचें आनी पिक्चर पळोवपाचें. हांव बरो शाणी हा तूं म्हाका सांगना काय तिकेट घेवन भितर धाडना. आतां पळय कितें जालें पळय सांग. शॉपार गेलो मरे हांव मागीर? आनी शॉपार गेलो शॉपिंग केलें आनी 100 रुपया दिले ताका मागीर रे? शॉपवाल्याक आनी तेणें कितें सांगलें म्हाका बाबा तुजे 100 रुपया पिसल्या ते चलना. मागीर आतां पयशे चलना जाल्यार ते तिकेट चलतली. हे सगळो जो वावर आसा तियात्राचो मोग जेन्ना तूं आतां सांगता की आपले भुरग्यांकूय ही कला आयल्या आनी तुज्या कुटुंबाक हें सगळें आवडटा तर तुज्या भितर हे गूण कशे आयले अशें तुका दिसता. आदी जागोर म्हणून जातालेत पूण आजून पासून जाता. म्हजो स्टेप फादर तो जागरांनी बी कांतारां म्हणटालो आनी जायते फावटी तो म्हाका वत्तालोच आपल्याचे सांगाताक आनी तो म्हाका केन्ना एकलो घरा सोडिनासलो. माय आहा तितीव आहा ती माय सगळीं आसतालीं पूण तो म्हाका घरान एकलो दवरिनासलो आपल्या बारी वत्तालोच. जेन्ना कांतारां शिकता तेन्ना पासून ताणें म्हाका व्हेला. तो जागरांनी कितें करतालो. तो जागरांनी चडशी तेचे एक बायलेची भुमिका करून तेची कांतारां आसली चडशी. आनी एक फावट एका कांतारान ताका एकलो दादलो मारता म्हणजे तेचो घोव आसता तायट आसता तो आनी ताका मारता. मागीर हांवें व्हडल्यान बोबाट मारून रडलो एक फावट हांव पायक मारता म्हणून. हय आनी मागीर म्हजी मायन सांगलें अरे बाबा तें एक्टींग तें ताका मारिना ना मारला ताका. मागीर तो दादल्यान पळय ताका मारला पूण हांव तेचेर राग धरून आसलो जायतो तेंप पासून. म्हणजे एक ल्हानपणांत तें कांय कळनासलें न्हू आमकां तें एक्टींग. आतां सगळें कळटा तें एक्टींग म्हणून. म्हणजे आतां आमी पळयतात की जायते फावटी जायते कलाकार अश्यो वेगवेगळ्यो भुमिका करतात. तूं आतांच म्हणटालो की आजुनूय युट्यूबाचेर पासून जें कितें येता तें आपण पळयत आसता. तर तुजी हें सगळें पळोवन तुजी फुडली येवजण कशी कितें आसा. तरी म्हाका हांव तें एक्टींग म्हजें चालूच दवरतलो. हांव तें केन्नाच बंद करचो ना. तुवें तुजें स्वताचें अशें कितें बरोवपाची तयारी केल्या. हांव बरयतां वन एक प्लेस तियात्र बी हांव बरयतां पूण कितें आसता एक टायम म्हाका टायमूच मेवना. केन्नाय कस्टमर मेवले जाल्यार आख्खो फूल डे बिजी आसता आनी बरयतां. केन्नाय कांतारां बी बरयतां हांव आनी दिल्या पासून खूब जाणांक. पूण तूं म्हणना. पूण हांव म्हणना कित्याक म्हाजे तायाची म्हाजी पीच बरी जायना म्हाका. आतां मेरेन तुवें फकत 2च तियात्र बरयल्यात. हय पिसो आनी आशा आनी तिसरो हांवें लास्ट केला तो म्हाजो कॅप्टन म्हणून. आनी तो कॅप्टन आतां लोकांक खूब दिसलें कॅप्टन कसलो कॅप्टन आतां बोटीचो कॅप्टन वो कितें पूण खरो कॅप्टन म्हणटा पळय तो जबाबदारीचो घोव. तो घोव सदांच तायट जावन येता आनी बायलेकूय मारता भुरग्यांकूय स्वता येता मांयकूय मारता अशे भाशेन ती एक स्टोरी आसली. मागीर तो सोरो पिवन मोत्ता तो. मागीर लास्टाक एक तेची मांय एक मॅसेज दिता लोकांक. खरो कॅप्टन म्हणटा तो घराचो वडील वो दोनी कोण आसता पळय तो तुमीच तें सांबाळूंक जाय. कॅप्टन म्हणजे वडील आनी बोट म्हणजे घोराबो नाल्यार ती बोट थिंगासरूच बुडटली तूं बरे भाशेन चलयना जाल्यार. हाचे तुवें प्रयोग खंय खंय केले हाचो शो. हेचो शो हांवें एकूच केला तो आमच्या वाड्यांत सांव पेद्रुआच्या फेस्ताक. कित्याक हांव एवरी इयर म्हणून करूंक पावना पूण हो म्हजो दुसरो शो हांवें म्हाज्या गांवच्या वाड्या फेस्ताक केला. आतां ह्या दिसांनी जायते युट्यूबाचेर जायते बारीक बारीक कार्यावळी घडोवन येतात आनी जायते जाण आपणाचें कितें तरी करून घालतात. तुका कोणेच केन्नाच आपोवंक ना. ना आजून पासून ना पूण म्हाज्या मनान आसा हांव करपाक तें एक धाकटीच कॉमेडी करून आनी तें म्हळ्यार पयलो एक 1 मॅन शो कसो आनी मागीर पयलें म्हाजें जावन एक मागीर फुडलें करतलो. तूं केन्ना तरी कला अकादमीच्या कॉम्पिटिशनाक नेसला. हय
पयलोच आदोस कालांगूट हाचो ताचे 3-4 तरी नेसला ते आमकां सेकेंड फर्स्ट बी प्रायज मेळ्ळ्यात. मागीर हांव मातेस मास्करेनस हाचे थिएटरान ताचे 3 तियात्र तरी एक्टींग केला तातूंतय म्हाका मेळ्ळात. म्हणटच तुका जायते अनुभव मेळल्यात. वय आतां बार्देसांत तियात्र जातात ताच्या परस सालसेतांत लोकांचो प्रतिसाद बरो मेळटा. वय बरो मेळटा थंयसर कित्याक हांव ते भाशेन उलयता न्हू तेन्ना तर म्हाका खूब जाण म्हणटाय म्हजे फ्रेंड्स आहात हिंगासर सालसेटान ते म्हणटात अरे एंटनी तुजी आतां बरी साश्टीची भास बरी इम्प्रूव जाल्या मरे. म्हणलें वय आतां तियात्रान नाचोनूच ती इम्प्रूव जाली ती. म्हणटच तूं तयारी करून आसा की तुज्या धुवेक रोखडोच तूं तियात्रान हाडटलो. एक्टींग बरें करता ते पूण वय हाडटलो हांव जेन्ना ताका म्हज्याच तियात्रान ताका हांव पयलो चान्स दितलो मागीर जेन्ना खंयच्या तियात्रान ताका चान्स पडटा ताणेन वचूं येता. आतां तुज्या 3 तियात्रां मदलो खंयचो तियात्र तुका चड बरो लागला. कॅप्टन वच जी आतां तुवें जी स्टोरी सांगला पळय ते हातूंत कलाकार कोण कोण आसले. कलाकार चड आमचे गांवचेच कांतोरिस्त कांतोरिस्ताक आमचो हॉर्तेन्स बाब ते काडलेलो. आनी मोज्ग आमचो पाकल्याचो एक स्टुडंट आहा ताणें हें केल्लो आख्खेच ताणें केलें आनी ते पाकल्याक हांवें सांगलेलें पूण ताणें म्हाका आख्खे हें ऑर्गनायज करून दिलें. खरेंच एंटनी जरी तुका थोडें भोव कुस्तार पडलें तुज्या काळजा मनान जायतो तियात्राचो मोग आसा जायते अनुभव आसात जे थोड्या उतरांनी तुवें लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो आनीक जाणें तुका पालकाचेर पळयला ते खात्री करूंक तयार आसात तुजो वावर. आनी तेच भाशेन ह्या मुलाखतींतल्यान ह्या उलोवपांतल्यान थोडो भोव तुजो वावर लोकां मुखार आयलो. जरी आयज आमच्या लागीं व्हिडियो नात तरीपूण आमी उतरांतल्यान ते लोकांक सांगपाचो प्रयत्न केला. तुज्या मोलादीक वेळा पासत आनीक म्हज्या उतराक पाळो दिवन तो हांगा आयिल्ल्या पासत खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय चड देव बरें करूं येतून बाब. आनी इतल्यानूच एंटनी सिल्वेरा सांगताक आयची ही माणका मतीं कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेवस.